दिसाची सुरवातेक सगळीं उबी रावन गायन गावुया. एकलोच आमचो सोमी A13 500 A13 पेज 6. Ppovitratmiavorni Shantiच्या मनवाचा सगळीं एकूच जावच्या आमकां बनाडल्या एकूच आमी गायतात एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बाबीस एकलोच आमचो देवा एकूच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बाबीस एकलोच आमचो देवा एकाच आत्म्या वरवीं एकूच गोडचे खातीर एका जिवान जिवून आमकां बनाडल्या एकूच आमी गायतात. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका येशूस कृपा दी. मागीर मोगाचो येवकार सकाळच्या दिसाक ह्या आमच्या देव मंदिरांत हे मिसांत आमी मागता रूच शांती लोभ ह्या आमच्या भयणी बसत सर्गीच्या बापान तिका शांतीन घेवंक आपल्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाची बागेली करूं. तशेंच मागता लुडदिना नुनीस ह्या आमच्या भयणी बसत तिकाय सर्गीच्या बापाची गोप सासनाचें सूख फावो जावं. आज आपलो वाडदीस समारंभात साबिना काब्राल, जुझे फेर्नांदीस आनी एलिस्टन पेरेरा तांचे संगताक हेरूय आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासत मागुया. देवाची बरी भलायकी आनी सर्वय देणी आज आमाराल वाड्यान तांचे कुर्साची परब आमाराल वाड्यान रावतले सगळे भाव भयणांक पासत मागुया. एका मनान एका काळजान आनी एक कुटुंब कशें बरे भाशेन आपल्या वाड्यांत तांणी आपल्या जिवितांत ओत्मीक वाड सगळ्यांक सांगताक बागाक घेवन पवित्र कुर्साची सावडी तांचेर पडूंक आनी सगळे वायटांतली तांकां राखूंक आनी निवाडूंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन वांटो घेत आसतना खेरीत भाशेन मागुया. आज सुमार 106 आमची भाव भयणां ओस्तोमतीच्या गांवांनी भोव करून युरोपाक आनीक पवित्र जागे रोमांक पवित्र दारां पाप साहेबान उगडलीं. ते दारांतल्यान भितर सरून मागणें आनीक यात्रा करूंक फुडें सरतात. तांकां बरी भाशेन वर आनीक सालामती पावूय म्हूण तांचे पासतूय आमी एमिसांत मागुया. हांव आबादकी सर्ववेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणांनो मोसमुनी हांव सारूंक सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच कुवार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोरपदवीदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो, सोम्या सोम्या काकुतो, क्रिसा क्रिसा काकुतो, क्रिसा क्रिसा काकुतो, सोम्या सोम्या काकुतो, सोम्या सोम्या काकुतो. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मलेल्यांक आमकां स्वर्गीच्या राज्याची दारां तूं उगडटाय. तुजे सेवकांक तुवें दिल्ली कृपा तांचे सवे वाडूय, आनी जांकां सगळे पातकांतली तुवें नितोड केलें तांकां तुवें भासायलेलें स्वर्गीचें देणें फाव कर. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. इस्तेवान दोर सोबीच्या वांगड्यांक म्हणलें, तुमचें कांटें कितलें निबोर, तुमचें मन आनी कान ओन बावार्थ्यांची. पवित्र आत्म्याचेर तुमी सदांच आड वेतात, तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशेंच तुमी करतात. खंयच्या तरी प्रवाद्यांक तुमच्या पुर्वजांनी धुमाळो दिनासतना दवरला. प्रमाणीक तो येवचो आसा म्हूण आदीं फुडें परगडटाले तांकां तांणी जिवेशी मारले, आनी तुमीच ताचो घात घेवन ताका जिवेशी मारलो. तुमकांच देवान दुतां उद्देशीं सुमूर्ती दिली, तरी तुमीच ती पाळूंक ना. हें आयकून तांच्या काळजाक राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किल्लूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान बरोवन स्वर्गाक तेलून पळोवन लागलो आनी ताणें देवाची मोहिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक आसलोलो पळयलो. ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जालो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो म्हाका दिश्टी पडटात. पूण तांणी व्हडल्यान उयेल्यो मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सोगले ताचेर आंगार व्हेले, ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो. आनी साक्षीदारांनी आपली आंगावळी एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरली. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. मागीर दिंबी घालून व्हडल्या ताळ्यान ताणें म्हणलें, सायबा, तांकां ह्या पातकाचे गुन्यांवकार करूं नाका. आनी हें म्हणून तो अंतरलो. ह्या कुणाक सावलू सारको कबूल जालो. देवाचें उतर. देवाचे ओडुपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो म्हणुया. सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें कोडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किडलो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें कोडप, खरेंच तूं म्हजो किडलो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो.
तुजे भायर म्हाका सोडवोन ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा, पूण हांव सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतां. तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान बोत्तलों आनी मुरगडटलों. जबाब: सोम्या तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश भरीत कर. तुज्या माय मोगान म्हाका सोडय. मनीस लोचांडां मानतात तेन्ना तुज्या गोपान म्हाका लिपोवन आसरो दिताय. जबाब: सायबा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्यांचे जुआमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांचे उरपुंजीक जेजून म्हळें. तशें जाल्यार लोकांचे उरपुंजीन जेजूक म्हळें. तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरचे खातीर कसली कुणां करून तूं आमकां दाखयशी. तुज्यान कितें करूंक जाता? आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत माना केलो, ताणें तांकां सर्गीचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयलेलें आसा. जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सत सांगतां, मोइजेसान तुमकां सर्गीचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सर्गीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप. कित्याक जो स्वर्गांतान देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. ताणें ताका म्हळें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हळें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्त. म्हणजे भाव भयणीनो, आज जायतो आमचो भोव करून भारतांतलो आनी उस्तुमतेचोय लोक दे आर व्हेरी हेल्थ कॉन्शियस. एक जोमो आसा फीट इंडिया, FIT, फीट इंडिया. आनी हे जोम्यान तुमी गेलीं जाल्यार बागेली जाल्यार ते सांगतले एवॉयड, खायनाका. कितें ऑयली खायनाका. बटाट वडा, सामोसा तुमकां रुची येता. बटाट वडा, सामोसा, मसाला डोसा, भुजी, कापां सगळें आवट. नॉट गूड फॉर हेल्थ. डायटिशियन्स म्हूण आहात. हांवें एका दोतोरागेर गेलो GMC. तो बरो मनीस उलयलो म्हजे लागीं आनी म्हणलो गो टू डायटिशियन, शी वील टेल यू. थिंगा एक दोतोर आहा डायटिशियन. तिणें म्हाका बरें व्हडलें लॅक्चर दिलें. कितें जालें? हें खायनाका, हें खायनाका, हें खायनाका. फकत खायनाका. कितें आहा? वेळदूर खा, तवशीं आहा, सगळें तोहलेंच कितें. आज सो मच ऑफ हेल्थ कॉन्शियसनेस. आमी रोखडोच थोडी तांणी आपल्याची वेईंग स्केल टॉयलेटीन दवरलेली आसा, वॉशरुमान. पयलीं न्हांवच्या आदीं वेट चोयताय, कितू जाला, कितले किलोज वाडलां देंवलां. People are so worried and conscious of their health
आमचे पुर्विले कितलीं वर्सां जियेलीं. आतां ऑयल पुऱ्यान पतंजली आनी कितें सगलें हेल्थ कॉन्शियस. तांदूळ पुऱ्यान उमकेच खायनाका हे हा. आनी कितलीं वर्सां रावूं येता भाव भयणीन आमच्यांनी. एक काळ आयलो कोकोनट ऑयल इज बॅड, इट इज फॉर कोलेस्टेरॉल आनी कितें जाय तें. माय मदर लिव टू बी 97. शी नेवर हॅड डायबिटीज, शी नेवर हॅड कोलेस्टेरॉल. शी ऑलवेज यूज्ड कोकोनट ऑयल. कित्याक आमगे नाल्ल जातात आनी आय कॅन स्टील इमॅजीन हर. ती सुकयताली, तेल काडटाली आनी तेल मागीर दिताली शेजारी कोण वर तेल काडटाली ती. नथींग हॅपन. गरजेचें बाबा म्हणून आज हेल्थ कॉन्शियसनेस डोंट वरी कोरया. वॉट अबाउट आवर स्पिरिच्युअल लायफ? हू इज टेकिंग केअर ऑफ आवर स्पिरिच्युअल लायफ? जितली आमी ओत्मीक, जितले आमी आमचे भलायके पासत करता अमकें वगत वॉक करूंक जाय. यू जस्ट ओपन योर फेसबूक, ओपन योर एनी दिस थिंग, तेजी जायत येता. फूड यू मस्ट नॉट ईट, फ्रुट्स यू मस्ट नॉट ईट, सगळें तेंच. स्पेशली दोज हू आर 60 एंड अबाव. हें खायनाकाय, हें खायनाकाय, एश कोनाकाय, तेश कोनाकाय. लॅक्चर दितात डॉक्टर्स आनी म्हणटा प्लीज सबस्क्रायब. वॉट अबाउट आवर स्पिरिच्युअल लायफ? आमकां कूड आसा, व्हेरी गूड. ओत्मोय आसा. ओत्मोन देवस्थान आयला आनी देवाशी वचूंक जाय. वेर आर द डायटिशियन्स फॉर आवर स्पिरिच्युअल लायफ? एंड हाऊ मच अटेंशन do we pay to these dietitians, our spiritual dietitians? आज जेजू काय बरे भाशेन आमकां सांगता, हांव जिविताचो उंडो म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विश्वास दवरता ताका कदींच ताण लागची ना. डू वी रियली बिलीव इन द वर्ड्स ऑफ जीसस? Babudino, I brought 3 examples for you. I was telling you, Carl Muntalo, Saint Catherine of Siena, Siena ji Santa Caterina, in 1350s, prior to her death, for 7 years, she took no food into her body except the Holy Eucharist. 7 वर्सां जियेली. Jesus was her dietitian. Jesus was her dietitian. No food. Saint Nicholas of Flui in Switzerland, a hermit in the 14th century or 15th century, for nearly 19 years, 19 years lived without food. आणि आमच्या काळाची सेंट अलेक्झांड्रिना de Costa of Portugal, she lived for 13 years only on Holy Eucharist. Saint Alexandrina da Costa from Portugal. आणि तिच्या जिवितान our Lord himself explained to Saint Alexandrina da Costa why he gives this grace to some of his saints. You are to live by the Eucharist alone. These are words of Jesus. You are to live by the Eucharist alone because I want to prove to the world, the power of the Eucharist. That you can live only by Eucharist. I want to prove the world. And she lived for 13 years only on the Eucharist. Because she believed in the words of Jesus.
म्हजे मांस खाता आनी म्हजे रोगोत पियेता तो मोच्चो ना. हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका केदींच भूक लागची आनी म्हजेर विस्वास ठेवता ताका केदींच तान लागची. We can call these also like Eucharistic miracles. जेजूचें जेवण ह्या आनी दुसऱ्या भाग्यवंतांक पुरो जालें आनी कांय जेवण. तुमी घरा भितर तुमच्यांनी ऑन गुगलाचेर पळोवं येता, तुमकां थंय मेळटलें. फोर्ट न्हय ती, सेंट कॅथरीन ऑफ सिएना, सेंट निकोलस ऑफ फ्लुई इन स्विट्झर्लंड, सेंट Alexandrina the Costa of Portugal. They lived on Eucharist. Jesus was the dietitian of spiritual life. उत्मीक जिविताक भावबिडलो आज आमकां गरज, सगळ्यांक गरज. कित्याक जितलो संवसारांत आमी इतली वावुरता, आमची भायली भलायकी पासत, जी भलायकी आमच्या हातांत ना. तूं कितलीय डायट कर, कितलोय फीट रावंक वावूर, तुजो वेळ येतूच थंय मरूंकूच जाय. तूं जल्मला तेच दिसा, तूं जल्मला तेच दिसा तुज्या मरणाचो दीस वरोस देवान मार्कार केल्ले आसा. कोण एकलो मनीस आसलो खंय सोंपयता, कोण एकलो मनीस आसलो खंय भियेतालो सारको मरणाक, तारेच भियेतालो मरणाक. घरांतूच रावतालो, भायर गेल्यार मोटरसायकलीक आडोवन मरत आनी कितें जायत खूब वचून आसलो. घरांतूच रावतालो. आनी जाणात तुमी कसो मेलो तो? घोराची खूंय एक पाटस तुजेर पडली, तकलेचेर पडली, भाजेरूच मेलो. घोराची एक पाटी कोसमेल्ली मुसता, कोणाक खबर ना, तो न्हिदलेलो आसलो बाजेर, पडली आनी तो थंय मेलो. आमच्या जिविताची वर्सां दीस देवान मेजलेले आसात. पूण गरजेचें आवर स्पिरिच्युअल लायफ, फॉर आवर स्पिरिच्युअल लायफ वी नीड टू हॅव द ब्रेड ऑफ लायफ हू इज जीजस हिमसेल्फ. आज घरा वयता आसतना नियाळुया जेजू जिविताचो उंडो. आनी हे जेजूच्या जेवणान आमकां खरी ओत्मीक, आमची ओत्मीक भूक मारता, त्या भायर कुडीची पुरान भूक मारता. कुडीची पुरान भूक मारूंक तांक आसा जेजूक. आनी इतले सुगूट, हे तिनूच एग्जाम्पल दिले हांवें, इतले सुगूट आयच्या काळार पुरान इन द 21st century देर आर पीपल हू लीव ओन्ली ऑन युकरिस्ट. आयज असल्या जिविताची आमकां भूक आनी तान दी म्हूण ह्या मिसांत मागुया. भेटोन एक आमी गायन गावया. C19 जिने वाटे जिने किरणा, पान 30 आनी 6, C19 पेज 36. Suka भूला ओष्टा Israel.
tuge doya bona Ece ami sobor vitam Vedu malun genur matam Agora já भयणी भावंडू आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. ह्या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतकारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन बापा सगळे देण्याचे दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी भोगता. जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फाव केलें तशेंच सर्गीचो तो उतरावडतो उप्रिमीत संतोश आमकां तुज्या भुरग्यांक फाव कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन. सर्वेश भाऊ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे तुमची काळ जावं बारया. सर्वेस्वर सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करून पावो. सर्वेश्वर आमचे बापा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्तेदो भजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शरती जावन तुज्या मुखार आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो तो आनीक मरना पूण सासणाक जीव आसा देखून पासकांच्या संतोशाचे नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povi, 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 Kalvaraco sorviscotu, Surdani sausan vola, Tuja moimova, Tu sorgi druga soisan, Sorvesvora ce navi, jedna takason, usorgi, druga soisan. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी बरोबर. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसून वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसात समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतां पियात म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रोगत. पातकेंचें बक्षण हें मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावरताचो गूट पुरगुटुया. Gesù melogis Jesu बाप्पा जेजूच्या मनूचा आणि प्रज्योतचा आम्ही भक्तीपुणी उडास करता. अजिविताचो उंडो आणि सरुणीची कास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हाला समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सवेचो उगडास कर. फिलीप आमचे बीश साहेबा, सिमी आमच्या आदारी भीष्मा आनी सगळी आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव मनीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्यान समजता. तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पडूंक फाव कर. आम्हा समस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आज आपापलो वाडदीस समारंभ केल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन एमिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमची माई सांगाती तिजो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोमनूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान सोर पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे सर्वेश्वरा सर्वायटंते आमकां निवार दया करून जिवितान तुजे संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपात कंदी सुटय आनी सोरा कंदांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता जेजो तांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सवेच्या बावताचेर दीस घाल. तिगशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी आतां राजोर चलयता सासणांच्या सासणांक. जेजूची शांती सदांच तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. अस्त स्वर्गांतल्यान देंवलेलो जिवो उंडो म्हजें मांस खाता ताका केन्नाच भूक लागची ना. म्हजेर विस्वास दवरता ताका केन्नाच तान लागची ना म्हणटलो जेजू. जेजूच्या जेवणांत आतां भक्तीपणी वांटो घेतिली आमी सुभागी. सोमया तूं म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
कोमिओच्या वेळार आमी गायन गावया D22 जिओनू पान 59 D22 पेज 59. Gionu, Giedawu, Gionu, Giedawu, Anoi, Budu, Oji Sobe Jesu.
प्रार्थूया. भोव दयाळ बाप्पा, तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुझ्या पुता जेजूच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचे कुडी रोगतान दिसान दीस आमकां पोसून अविनाशी पुनर्जिवंतपणांत ओतम्या कुडी सयत जेजू बाराबर आमकां मोहिमेवंत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आज सांजे 6 वरांचेर मीस आसतलें अमाराल वाड्यान पुरसाची. आयतारा दिसाक भयणी भावानो आमी डे ऑफ डायसिजन सेमिनरीज पाळटा. येता तो आयतार गूड शेपर्ड संडे, चवथो आयतार बरे गुवळ्याचो आयतार. म्हणटच खेरीत भाशेन आमच्या गोंयांत आनी सगळ्याक आमी सेमिनारीन शिकतल्या भुरग्यां पासत मागता. सेमिनारीन शिकयतल्या भुरग्यां पासत मागता, प्रोफेसरां पासत मागता. तशेंच आमी आमचो तेंको दिता. हे सेमिनारी बरे भाशेन चलूं. आमच्या गोंयांत 3 आहात: सालिगांव, रायतुरा आनी पास्टरल इन्स्टिट्यूट. हे तिनूय सेमिनारीनी शिकतल्या भुरग्यां पासत मागुया. आनी आमच्या सगळ्या गोंयांत पाद्रीपणाक मोटवाशी जिविताक आनीक आनीक आपोवणी उपजूंक आमी देवाक प्रार्थुया. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावुया. F22. तुजो धर्म परगटणार कोर, पान 9 आनी 6. F22, पेज 96. Zuja wasa, zuja modra, zuja